या फिल्माची स्टोरी जाऊन असा एक काल्पनिक ती कोणीच आपल्या जीविताक सर करून घेवची नाही.
सीमा सीमा बेगीन या न्हय म्हाका वेळ जाता. आयली आयली मातसो राव वेळ जावंक ना तुजो आजून. तूं जाणाय सीमा, आमच्या लागीं जायती गिरेस्तकाय आसा आनी ती केन्नाच मेजून कबार जावची ना. ती मंत्रावळा वयली नखेत्रां मेजून कबार जायत, पूण आमचें दुडू केन्नाच मेजून कबार जावचें ना. आनीक आमकां हे संवसारांत आनीक कितें जाय? तूं कितें म्हणटाय सीमा? ओय म्हज्या गोरकारा, आमकां आनी कितें जाय? आमचे लागीं तर सगळेंच आसा. जशे पोरी बंगलो, गाडयो आनी बाटा बेसां. हाकाच लागून हांव तुज्या सांगाताक कुशाल आसा न्हय? हाय मामा डाडा. बाय, तूं आयलें आनी कितें जालां तर? आयज तुज्या तोंडार सगळोच काळोचो. कितें जालां? जाणाय मामा, म्हाका आमचे टिचर क्लासीन सगळ्या भुरग्यांक हुशीर म्हाका लोजेन घातली. हांव थोड्या सब्जेक्ट्सां फेल जालें म्हूण. आनी इतलेंच न्हय, फाल्यां तुमकां दोगांयकूय मेळूंक आपयला. आर्रा, तुजे टिचरीक इतली हिंमत म्हजे दुवेकीन चड करूंक? हांव पळयतलो ते टिचरीक. बाय, तुवें बी येवपाची कसलीच गरज ना. फाल्यांच हांव प्रिन्सिपलाक सांगून ते टिचरीक सस्पेंड करून उडयता. तर हांव उचलून जाईन तो मिस्टर रोनाल्ड डिसोजा. बाय, तूं निराशी जायनाका. दाडान सांगला न्हय फाल्यां इस्कॉलान येवन तुमचे ते सुबेज टिचरीक देख शिकयता म्हणून. तूं निराशी जायनाकाय. आतां तूं भितर वच आनी तुजे कपडे चेंज कर. बरें मामा. जाणाय सीमा, काल म्हाका मिस्टर गुप्ताचो फोन आयलोलो अर्जंट मेळ म्हणून. सीमा, भितर वच आनीक म्हजें बॅग घेवन ये. बरें, घेवन येता. घे हें तुजें बॅग. बरें सीमा, हांव वयतां. बरें, बरो करून. बाय. मामा मामा डाडा खंय गेला मामा? दाडा आतांच भायर सरोन गेला बाबा. बाबा, म्हाका एक सांग, तूं इतलो निर्वोस जावन कित्याक आयला? तुजेर वाटेर येताना कोणी आताक बा करूंक ना न्हू? तशें कांयच नाही मामा. पूण मामा, आमचे आमचे आमचें आमचें कितें कोत्ता बाबा? सारकेंच सांग न्हय, कितें सांगूंक सोदता तो? मामा, आमच्या कॉलेजच्या भुरगे टुराक वचूंक सोदतात आनीक आमकां एडवान्स 1000 रुपया हाड म्हूण सांगला. इतलेंच सांगूंक तूं इतलो निर्वोस जातालो बाबा? 1000 रुपया न्हय, त्याहून चड तुका घेवन येता. मातसो राव. थँक्यू मामा. हांव जाणाच आसलो म्हजी मामा म्हजें उतर केन्नाच मोडचें ना म्हणून. बाबा, घे हे 2000 रुपया. 2000 रुपया? ओ मामा, थँक्यू मामा, थँक्यू. मामा, तूं कितली दयाळ काळजाची. बरें मामा, हांव आतांच वचून म्हज्या इश्टाक मेवता. बाय मामा, लव यू. बाय बाबा. कितलोय जाल्यार म्हजो मालगोडो पूत तो. आमची गिरेस्तकाय आसा ती कोणाक? तांकांच न्हय. मारिना, म्हज्या गोरकारा, तूं आयलोय? वय म्हजे गोरकांनी, हांव आयलो. आयज तरी कसली बरी खबर हाडल्या न्हय म्हज्या गोरकारा. म्हजे गोरकांनी, म्हजें नशीबूच फुटकें जाल्यार हांव कितें कोत्तलो? आमचें काजार जालां तेन्ना तावन हांवें तुका सूख मुटलोलें केन्नाच दिवूंक ना. फकत दुखूच दिलां. तशें म्हणो नाकाय म्हज्या गोरकारा. म्हणटात न्हय, दूख काडल्या शिवाय सूख मेळना म्हणून. हांव तुज्या सांगाता खुशाल आसा. पुरो कर म्हजे गोरकांनी, पुरो कर. आयचो संवसार दुडवांचेर चलता. तुजे लागीं दुडू आसल्यार तुका कोणूय सलाम करता. जर तो तुज्या लागीं दुडू ना जाल्यार तुका मूय पासून वळोन पळयना. मामी डॅडी. बाबा, तूं आयलोय? होय मामी, हांव आयलो आनी येता आसतना एक कुशालकायेची खबर घेवन आयला. कुशालकायेची खबर? आनी कसली बाबा? जाणाय मामी, आज आमच्या टिचरीन म्हाका तशेंच तुमकां परबी दिलाय. कित्याक जाणाय? हांव आमच्या एग्जामीक पयलो आयलो म्हूण. खरेंच बाबा? होय मामी डॅडी. दोनिया, हांव तुका आर्गां दितां. आमचो पूत आपल्या शिकपांत हुशार की दाखयता म्हणून. हें सगलें
तुजेंच देणे दुनिया. दोनया हांवूय तुका आर्गां दिता. आमचे लागीं बाटा बेसां ना कोरी पूण आमचे लागीं हें ल्हानशें घार आसा. आनीक म्हज्या पुता आनी म्हज्या गोरकारा सांगाताक हांव खुशाल आसां. डॅडी अनेक दुखाची खबर तुका सांग सोदता हें सांगू म्हाका बरें दिसना. दुखाची खबर आनी कसली बाबा? जाणाय मामी म्हाका सगळीं भुरगीं हांसतात कित्याक हांव पोन्ने युनिफॉर्म घालून क्लासीक येता म्हूण आनी हेर सगळीं भुरगीं नवे युनिफॉर्म घालून तशेंच बरे बरे मोचे घालून क्लासीक येता. बाबा ही तुजी उतरां आयकून म्हजें काळीज तुटून चुरो जाता. खरेंच बाबा म्हजे लागीं घडो ना तुका नवे युनिफॉर्म आनी मोचे दिवंक. पूण एका दिसाक हांव तुका झेरून घेवन दितलो म्हज्या पुता, झेरून घेवन दितलो. बरें बाबा आतां तें सगलें सोड. आमी देवा लागीं मागुया तुजे डॅडीक बरी सर्वीस फावो कोर म्हणून. चल बाबा चल आमी भितर या. एक सांगो लाव आम्ही सांगलेलें तें काम तुवें केलें. ते आनी सांगूंक जाय हांवें तें काम केलें. जाल्यार ओलाव तुज्या मामीन तुका कितें सांगलें? म्हज्या मामाक हांवें फोट मारली की आमी कॉलेजचे भुरगे दुराक वतात म्हणून. आनी हांवें तिजे लागीं पयशे मागून हाडले. आनीक पळय गांजा आनीक 100 रुपया आमकां याक पार्टी बंपर फ्लो याच. आणि राव रे ओलाव तुवें तुज्या मामीक सांगलें आनी तुज्या मामीन तुका पयशे दिले. म्हजी मामी गोळ्याळ कळसाची आनी हांवें तिचे लागीं मागलेले पयशे 1 वर्सा पूण तिणी म्हाका 2 वर्सां दिले. इतलो म्हजी मामा वचो पूण तिका खबर ना आमी सोरो आनी ड्रग्स पियेतात म्हणून. चला इश्टानो आमी हांगा सरले या. जरी तर हांगा पुलीस पावले जाल्यार आमकां धरून जेलीक घालतले. देखून चल या आमी हांगा सरले. सोदले जाता सोरी तर हांगासर कोणाक फावलें जाल्यार आमच्या घरच्याक बा लावून दिले जाल्यार आमी फसतले. पळय चलात वेळ आनी खर्च केला. सर ए चित्या कोण पिताय? सर ए जे पिताय ड्रग्स घेताय ते चल स्टँडा काढ. चल या आम्ही. ए पिताय हिंगा ए सर ए ड्रग्स घेताय सर येतो ड्रग्स घेताय. तुम्ही म्हाका ओपन नका ओपन सोड हांवें जाल्यार सोड. सर ते ड्रग्स घेताय. म्हाका धांवताय चोय धांवना काय चोय हातोर मारतलो. तुका ड्रग्स घेवंक जाय? तुका ड्रग्स घेवंक जाय? तुका ड्रग्स घेवंक जाय? तू म्हाका ओळखो नका हांव कोण पळयतो. इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर यो म्हजें सांगाता तू म्हाका तुका जेलीन व्हरोन दाखयता तुका कितें पळय. हांव कोण पळयतो. यो म्हजें सांगाता यो. हांवें सांगलां यो म्हणून. इन्स्पेक्टर सांगत हांव इन्स्पेक्टर हांव तरी हांव तुका पळय सोडचो ना. हांव तुका कितें पळयतो हवालदार बेगीन हांगा सर यो. सर ते गेले हा एक दोन सर तू बस हांवच ते घाटल्यान. म्हाका धरून वतात. सर हांव धोते का तू बस. इन्स्पेक्टर दोन दोन करून वॉक बस मर हिंगा जेली वताना आजीत घात तुका. सीमा
सीमा मातशें हांगा ये कितें जालें गोरकारा कोण बेल मारता भायल्यान मातशें वचून पडे पळयता कोण पुलीस इन्स्पेक्टर होय हांव डोनाल्डाचें घर हेंच न्हय होय रोनाल्डोचें घर हेंच इन्स्पेक्टर कितें जालां जाल्यार ऐकात तुमचो पूत आनी ताचे दोग फ्रेंड काल राती ड्रग्स घेतना आमकां सांपडल्यात आनी तुमचो पूत सारकोच शिदिदा भायर आसलो आमचो पूत ना इन्स्पेक्टर ना आमचो पूत काल राती आपणा फ्रेंडांगेर वेता म्हूण सांगून गेलोलो चुकोन गोडेक तूं बा आमगेर पावला आसतलो होय सीमा म्हाकाय तशेंच दिसता इन्स्पेक्टर हे घराब्याचें नांव मेस्टो 3 डेर करी नाकाय कित्याक हे घराक नांव आसा आय एम सॉरी इन्स्पेक्टर जाल्यार तुमकां म्हजेर विस्वास ना न्हय पळोवन खात्री करात तेन्नाच तुमकां गमतलें हे घराक कितलें नांव आसा पळय हवलदार घेवन यो ताका जिबीतलो सर यो तू ड्रग्स घेवपा जाय यो 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 मारी नाकाय म्हाका मारी नाकाय तू सोद मरे का हांव बारक्या म्हूण तुका सोडटा म्हूण उठ उठ सर होतोय ड्रग्स घेवपा जाय तुका बाबा वाला हे हांव कितें पळयता म्हज्या पुता मिस्टर रोनाल्ड तू आतांच सांगतालो न्हू ह्या घराक नांव आसा म्हणून आतां सांगात म्हाका तुमचें नांव खंय गेलें ते कोण मनशान दुडो आसात म्हणून आपणे मळबाक हात तेकयलो म्हणून सजमोचें न्हय जसो 4 पांयाचो घोडो चुकता तसो मनीसूय चुकता मामा आयचे सगळे घोडोक फकत तूं गुन्यांवकारी हांवें मागलेल्या वेळार तुवें म्हाका सुबेज पयशे दिवन सोय केल्या सॉरी तर तुवें म्हाका सुबेज पयशे दिवंक नासले जाल्यार आयज हांव असो जावंक पावचो नासलो मामा असो जावंक पावचो नासलो आनी ह्या पुलिसाच्या ताब्यान ह्या पुलिसाचो मार खावंक हांव पावचो नासलो मामा हे सगळे तुकाच लागून घडला मामा तुकाच लागून घडला होय सीमा आमचो पूत कितें सांगता तातूंत सत आसा आमी तांकां सगळें दिलें जायत पूण आमी तांकां बरी देख दिवंक ना दुडूच सगळें न्हय इन्स्पेक्टर तुका चड आनी चड देव बरें करूं तुवें म्हज्या पुताक सेव केला देखून तें बरें आसा रोनाल्ड आमची ड्युटी आमी केली उरलेलें तुमी पळोवन घेयात बरें तर आमी वेतात आयज ताका आमी सोडला म्हणून दुसरे फावट सोडचे नात जेलीन बंद करतले हवलदार सोड ताका बर सर चोय सरान सोड म्हणून सोड तुका दुसरी फाटी तूं ते ड्रग्स घेल जाल्या न्हू सांग म्हाका जेलाकान घान देशी माडयतलो भुरग्यां पिड्यार करपा जाय तुका तो सांबाळ तुगे जिवीत बरें इन्स्पेक्टर ओके चल हवलदार लेट्स गो कपडे घालून सदांच क्लासीन येता हे आयकून काळीज मोजें मामी रडटा हांव जाणा पुता कितें भोगता तें तुका उणेपण देवचेरूल तुका दितलो रावया देवाक चिंतून देडीक तुज्या सिर्वीस मेवतोगोच लागतलो ना आमकां कोण ते मेरेन आमी महागुया आमचे हात सोडून ते मेरेन आमी महागुया आमचे हात सोडून
बाबा बाय. ह्या भिकाऱ्यांक आनीक वेळूच ना दिसता. भीक मागोंक आतां रातची 11 वरां जालीं तोरीय ती भिकेक बसल्यात. आमीच गोंयकारांनी सोय करून दवरल्यात तांकां. बाबा म्हाका तुमची भीक नाका. भीक नाका तर कितें जाय? आमकां तुमचे घराचे सायडीन इल्लोसो लुगार मेवत. कित्याक म्हजे गोरकांनीचो भुरग्याक चोल दिवपाचो वेळ लागीं पावला. बाबा हांगासर हॉस्पिटल लागीं ना न्हय. म्हज्यान आनीक वाट चलोवंक जायना. देखून ह्या वेळार आमकां पयस करी नाकात. आयचे रात्री तरी आमकां आसरो दियात न्हय. आमगेर आनी तुमच्या असल्या भिकाऱ्यांक रावंक दिवंक हांव तयार ना. तुमकां रावंक दिल्ल्या परस हांव आमच्या दुकरांक रावंक दिवंक तयार आसा. पूण तुमकां न्ही. बरी मेवल्यात आमकां आमचो टायम पिड्यार करूंक. असोय जाल्यार आमकां मिसाक वचोंक वेळ जाता. मामा हांचे लागीं उलोवंक रावली जाल्यार आमी मिसाक पावचे नात. मामा तांची वाट सोडात. चलात आमी या. चल. चल. बाबा बाय. कितें जालें वाटसुर्या? आनी तुमकां आमचो कसलो आदार जाय? बाबा बाय. म्हजे गोरकांनीचो भुरग्याक चोल दिवपाचो वेळ लागीं पावला. आनीक आयचे राती आमकां तुमचेर इल्लोसो आसरो मेळो. व्हडे क्वेश्चन. पूण एक सांगात, तुमकां रात कित्याक जाली? आनीक तुमचें ठिकाण खंयसर आसा? बाय सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतांच आमच्या गांवांतल्यान आयल्यात. आनीक आमचें ठिकाण पयस आसा. भिवपाची कसलीच गरज ना. आमी तुमकां आमगेर वता. जेजूची उतरां ती गोरजेवंतांक आदार केल्यार आपल्याक पावता. बाबा तुमकां देव बरें करूं. आतांच हे वाटेंतल्यान कितलोसोच लोक गेलो पूण कोणाकूच आमचें पडलोलें ना. आपल्या घरांत इल्लोसो आसरो दिवं. तें सगळें बरें आसा. चलात आतां आमी या. पूण तुमी मिसाक वचनात. जेजू म्हणटा आपल्याक बोली न्हय पूण दया जाय. हेंच आमी केलां. चलात आमी या. दोन 2021 वर्सां फाटीं भाग्योजीचे आंकवार मोरी घेवन असोच आसरो सोदूंक भोंवतालो. पूण तांकां सगळ्यांनी नाकारली. शेकी जेजू गोरवाच्या गोठ्यान जुल्म दिवचो पडलो. तसलीच घडणी आयज तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयला. देव केन्ना खंयच्या रुपान येता तें आमी नको. देखून आमी जागृत रावया. देवाची वाट पळोवया आनीक दुसऱ्यांक आदार करुया. आतां फुडें पळोवया तांच्या जिवितांत कितें घडटा पळय तें. बाबा ओलाव. बाय सेलिना खंय आसात? भायर येयात न्हय. बाबा बेगीन भायर येयात. खंय आसात तुमी? मामा कितें जालें मामा डाडा? आनी दादा मेरी क्रिसमस. विश यू द सेम बाबा. मामा मेरी विश यू द सेम बाय. मेरी क्रिसमस मामा. विश यू द सेम बाबा. दादा आज व्हडलो कुशालकायेचो दीस न्हय. बाबा आयज कितलो व्हडलो कुशालकायेचो दीस न्हय. आयच्या क्रिसमसाच्या दिसाक आमी तुमकां दोगांयक सरप्राईज दिवंक सोदता. सरप्राईज आनी कसलो मामा? डाडा? बाय आनीक बाबा तुमच्या दोगांयचे दोळे बंद करात न्हय. ओके दादा. कितें बायकाची चावी? दादा दादा हांव इतले वायट जिवीत जियेला आसतना पासून तुवें म्हाका कार घेवन दिली. बाबा फाटलो आनीक उगडास करी नाकाय. जें कितें घडलें तें घडोवन गेलें. तशेंच हांवूय शिकपाक हुशार नासलें तरी पूण तुवें म्हाका बायक घेवन दिली. बाय सगळीं भुरगीं शिकपाक हुशार आसना. सीमा हांव मातसो फॅक्टरीन वचून येता. ओके. ओके. मामा हांव ही कुशालकायेची खबर म्हज्या फ्रेंडाक दिवन येता. ओके हांव रोखडोच येता मामा. बरो करून वच आनी रोखडोच यो. आं मामा हांवूय म्हज्या फ्रेंड्सांक विश करून येता. तूंय वेता पूण सांगलां ते भाशेन बेगीन घरा यो. बरें 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 मामा बाय. बाय.
ओ बाय बाय ओ बाय कोण आसात घरांत? कोण भिकान? तुमकां आनी वेळूच ना मिसता. खंयच्याय वेळार येतात आमकां स्वताहून. राती एकटो आमकां स्वतायतालो मिसाक वेता आसतना आपणाक आसरो दी म्हणून. बाय म्हाका कितें बीक आसल्या घाल न्हय. आयज नातालाचो दीस, जेजू जल्माक आयला. कितली कुशलकायची खबर न्हय. कोटसूर हांगा सोल्ली. तुका बीक घालचे बदलेक हांव पिड्यार करून भायर उडोवंक तयार आसा. पूण कितेंय जावं तूं आमच्या देरांत आयल्या न्हय आनी कांयच कुशलकायेचो दीस. मातशी राव, भितर वचोन रोकडीच येता. जावं सायबा दोनिया, ह्या घरामेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुज्या नापो पुरो कर तुजी लादीन आनीक गे आनीक वच हांगा सोल्ली. कितें खेळ्याची साली? वय ह्या बून आनीक तुका कितें बरें मेवतलें? गे आनीक वच हांगा सोरली आनी दुसरे फावट म्हज्या देराक येनाकाय. बाय तुका चड आनी चड देव बरें करूं. हांव तुका वायट मागोना, पूण देवान तुमचे आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. बरें तर हांव येता. जायते पावट आमी देवाक उलो मारता, ताका हांगा थंय सोदूंक वेता. पूण जेजू आमच्या दारान भिकाराच्या रुपान येता. पूण हें आमकां गमना. देखून तुमच्या दारान कोणूय भिकारी वो गरजेवंत पावलो जाल्यार ताका तुमी केदीच दुखय नाका. कितें जालें गोरकारा? आनीक तूं सगलो उत्सांबूळ जाला सो कितें जालें? सीमा, आमचे पाकटे मोडले सीमा. तूं कितें सांगूंक सोदताय? सारकें सांग न्हय. सीमा, आमच्या फॅक्टरीन काम करपी सगळे स्ट्रायकार वचून फॅक्टरी बंद केली सीमा. आनीक म्हणटात आपलो पगार वाडूय जाल्यार फॅक्टरीक उजो घालतलो म्हणून धमकी दितात. सायबा बोगोस, हें हांव कितें आयकोतां? आतां त्या कामदाराच्या बोळसान पयशे जाल्यात. म्हणटात न्हय बऱ्याक गेल्यार फाटीर येता म्हणून. हॅलो, कोण उलयता? आं सभी, कितें जालें? कितें? आमचे फॅक्टरीक उजो घातलो? ओ माय गॉड! तुवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलोलो न्हय? कितें जालें गोरकारा? सीमा, आमचे फॅक्टरीक कामदारांनी उजो घातलो. कितें? आवय गे मोची माय. बेगीन वच आनी कसलोय तरी उपाय घे आनीक आमची फॅक्टरी साल्वार कर. बरें सीमा, हांव आतांच वेता. मेरी क्रिसमस मामी. मेरी क्रिसमस बाबा. मामी, आज कितलो खुशालकायेचो दीस न्हय. हे खुशालकायेच्या नादार भुरगीं बरे बरे कपडे घालून मिसाक गेल्ली. पूण हांव मात गेल्या वर्साचे मोच्चे आनी कपडे घालून मिसाक गेल्लो. तें हांव जाणा म्हज्या पुता. तूं जाणा न्हय तुजे डॅडी लागीं घडोवंक ना म्हणून. तरी आमी देवाक आर्गां दिवया की देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या म्हणून. होय मामी, तें तुजें खरें. म्हाका बोगोस हांव तशें उलोवंक तुजी भावना दुखोवंक पावनासलें. तें बरें आसा बाबा. तूं भितर वच आनी तुजे कपडे काड. बरें मामी. तान्या, कितें जालें? आयज आमगेर पावून सोल्लेशें. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. कशें आसा मारिना? हांव आसा सुमाराचें. तूं कशें आसा? तुका राग बा येवंक ना मू हांव तुमगेर आयला म्हूण? ना तान्या, म्हाका राग येवंक ना. पूण म्हाका खोशी भोगली तुका तरी फुटवले आमगेर येवन आमकां विश करूंक. मारिना, बाब घरा ना कितें दिसना एसो. बाबा आसा भितर. हांव ताका आपयतां. बाबा. कितें जालें मामी? बाबा, तान्या आंटी आयल्या. तिका विश कर. मेरी क्रिसमस आंटी. विशू तशें. बाबा चल भितर वच आनी तान्या आंटी कितें पिवंक घेवन ये. नाका नाका, हांव तुमकां फकत विशूच करपाक आयिल्लें. मामी, हांव येता. मारिना, म्हाका जाल्यार तुमचें सामकें सुरसुरें दिसता. कित्याक जाणाय?
आमच्या वाड्यात फकत तुम्हीच गरीब आसा. आयज मनीस खंयच्यान खंय पावला. काल गरीब आसलोलो आयज दुडवांकार जावन बोंगल्यांनी रावता. पूण तुमचे कोटा. वय तान्या, तू सांगता तातून सोत आसा, पूण देवाचें गोर बोल्लेलें आसा आनी म्हाका देवाचेर बावार्थ आसा. एका ना एका दिसाक देव आमकां जरूर दितलो म्हणून. आवय, ते म्हणसर हांव म्हातारी जातोली. मारिना, हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां तें तूं चितान आय. कितें तें तान्या? म्हजो एक मनीस आसा, तो तुजें काम सारको जाग्यार घालतलो. कसलें काम तान्या? आनी कोण तो मनीस आमचें काम थाऱ्यार घालतलो पळय तो मनीस म्हणल्यार हांगा यो कानाक सांगता. सजमोलें मू. तान्या, हें तूं म्हाका कितें सांगताय? तूं जाणार मनीस मुगो, आनी असली बूद दिवंक तुका मातूय लॉज दिसना? लॉज आनी कसली म्हाका बऱ्याक पडला म्हूण हांवें तुका सांगलां. तान्या, तूं जावन आसा क्रिस्तांव, तुका आमच्या देवाचेर बावार्थ ना? हांगा तुवें वेचे बोलदेक देवा लागीं मागल्यार देव आमकां दिवचो ना? देव 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 तुज्या देवान अजून कित्याक ग्रेस करूंक ना? एके रातीन फाल्यां जायना. म्हाका म्हज्या देवाचेर बावार्थ आसा. हांव मरोंक तयार आसा, पूण म्हज्या जेजू बगर हांव दुसऱ्या देवाक बुजूंक हांव तयार ना. तूं आयकोना मुगो जाल्यार तुजी कशी. चल हांव वेतां. आज पयशे करा आनी सांजे मेडिसिनाला परसो काबार करया. तू वर्सान तू म्हाका शॉपिंगा वता बेग बेगीन वच मरे. शॉप सगळी बंद जातो मरे ती. आगो वत गो. अरे गाडी कित्याक बंद केली रे तुवें जुप्प कोन आनी पळया कित कोता आहलो. ए तो चोयलाई कोण आय ते? कोण रे? आयच्यो आहाय रे. आगो ना गो. आनी पुलीस आहाय. आगो ना गो. आनी कोण आहाय रे? चोयला ए तोय दागदागले भुरगे ओल्ड मॅना की नाय तेका लागून गाडी बंद उडयलाय. अरे तू हे ते बारक्या भुरग्यांचो गाडी थांबयल्या आनी ते कितें आहाय रे थिंगा? तू खबर ना गो ते ओल्ड मॅना की नाय न्हू गो. आनी ते आयज ओल्ड मॅना कित्याक घेवन रावताय रे थिंगा? आगो आज वरोस काबार न्हू गो तेका लागून ओल्ड मॅना की नाय ते आनी गाडी येताय तितल्या कडेन पयशे मागताय ते. हे स्टोरी तेच जाल्यार कितें जालें रे? तेंका 50 रुपये घाले आनी आमी होगो जातलो मडगो असो. 50 रुपये कितें झाडां पिकताय? शॉपिंगा वरा जाय तुका. शॉपिंगा वयले जाल्यार कितल्या पयशे काबार जाताय थिंगा? कितू पयशे काबार जाताय तरी तुगेले? कितू वर्सान वत मरे तूं म्हाका शॉपिंगाक आनी तुगे 50 रुपये दिल जाल्यार तुगे कित कुडको वयतलो? शी ह्यो बायल म्हण कोताय त्यो सोसपाच्यो सारक्यो ड्रेसां घाताय ती. चल उलयनाका. 50 रुपये दिया आनी या आमी मडगो. 50 रुपये कोपा मेळटा ते पासून गेलो मुगेले. आतां न्ही कित करया? चल या आमी. चल या बेगीन या आमी. कोण गाडी घेऊन जाय रे? तेंका आडोया रे. अरे बाबा कित जाला? कितें आडयताय आमकां? अंकल ओल्ड मॅना कित्याक दी मरे? कितें जाल्यार कितें दित तुमकां. ओय ओल्ड मॅना पयशे कोताय न्हू तुमी? आवय तें डोन आसला नॉट कॉल आयज आम फॉलोया आमी. 10 रुपये मारे बोल. दार पळय काढाने तुगे बोंबलेचे. आवय येतो मरे आनी शापो सांग व्हडली दी मुगे 10 रुपये. हे हांव दिना तुका. सोडाय तांकां सोडाय. ओय राव रे होय दा पळय आनी वच रे. जाल्यार धावाचे ओ पावया रे ओल्ड मॅन. आतां आनी कोण आसा जाल्यार ते या. ओल्ड मॅन हिंगाच बसून राव. आम गाडी येता तितल्या तो आडयताय पयशे कोताय आनी आज बरेच माते आनी सावताय सामके निरेट आसको. ओय बरेच मारया सांजेर मागीर मिसाया. ओय सारकें केलें. ओय जॉन तुका सांगता हे गाडी सोन सोडपा शिरीपणा आय रातीको बरें जावपा जाय. मारू नाका मारू. तो मरे आमगे एक दीस वर्सा एक पाट्याचो तो करपाक जाय. तुमी कोणा नाच टाइम करपाक जायना आनी बरें बी करपाक जाय. हेतून वायसपण जायना. एक पासून गाडी सोडपा ना. जातो गाडी जाता मरे आजी.
गाडी धुळ जाल्यार आमगे कबा उजाड जालें ओय पोरे यार सारकें ते गेले आज बरेचशे गोंय आमी सांजेर ए बॉय तुझो एक गाडी येता एका बरे गाडी आमी हा एका गाडी आयज ओल्ड मॅन आमगेलो ओल्ड मॅन आयज आमगे ओल्ड मॅन वर्सा लास्ट आमगेलो अचोय ओल्ड मॅन अचोय ओय ओल्ड मॅन बेगीन आहाय आमी बारकाड बेगीन बारकाड बेगीन फास्ट बेगीन कितू दिवपाचे चोय कितू दिवपाक हुंय चोय आमगे सांगता म्हळ्यार मरे आमी 50 सकल घेयनाय 50 वर घेताय आमी पांचशे नोट दिले आनी बरें जालें 500 नोट आज हेस्त नोट कितें जाल्यार किते 500 आता ती समज दिन येयला मरे कितू कोणे रावताय तुळे तुम्ही आमगे पर्स काबार जाता मरे तेश करू बरें हा 500 जाल्या 500 दित तुमकां म्हाका एक सांगाय कितें ओल्ड मॅन कितें आश म्हण करू आपूण ओल्ड मॅना पयशे लावन सांजेर कपा माताय ना रे कितें ओल्ड मॅना पयशे कोण सांजे कोबा माताय तेच न्हू तें ओल्ड मॅन करप वायट गजाल न्हू ओल्ड मॅन करप बरी संवय ती पूण कितें हें कोपा मारपा न्हू ओल्ड मॅन म्हळ्यार आमगे जें कितें 15 वर्सांतल्यान आसा तें आमी हे ओल्ड मॅना बारबर लासून काबार करपाचें वायट जिवीत सादताय तें काबार करपाचें आनी एक न्यू वर्साक नव्या जिवितांतल्यान भितर सरपाचें सारकें आहा तुगे आग्नेल बाब आनी आमी कितें काय म्हळ्यार पयशे कोन्न रातीको मारपा उलयताय हय सार तुगेले आतां आमी ओल्ड मॅना पयशे कोतोले आनी कोणा गरज आहा तांकां दितोले आजल आज तुवें आमगेले दोळ सारके उगोळे कित्याक तुका शिकवण आहा म्हणून ते बाय तुवें सांगिल्लें आनी चोया मागीर मुखार ती जाता ती बरो म्हणून उतर बरें सांगलें चोय एडनी हें तुमी एकदम बरें चिंतिलें 15 वर्सांतल्यान सगळें काबार करया आनी 9 वर्सांक मुखार फुडें पावल मारया आनी एक बरो मनीस जाया आदले सोरबी पिता ते सगळ्या सोड दिया आनी 9 वर्सां बरें जिवीत साऱ्याय गे एडनी सोडे तेका सोडे चल चल वच आनी वच देव बरें कर तुका देव बरें करूं बाय बाय तुमचे उपकार आमी कशे हाडूनचे ते म्हाका समजून उपकाराचें बरें आसा तुजी गोरकान आनी तुजो बाबा कसो आसा ती एकदम बरी आसात हें सांगपाक आयलोलो फाल्यां आमी वेतात फाल्यांच वेतात पूण तुमच्यान सुसेगाद वचोंक जायना बरें बाय बाय तुमी कितली मोगाळ खरेंच देव तुमचे सांगाता आसा हांव बाजारांत वचून मातशें गरजेचें तें कितें घेवन येता बरें मारिना मारिना मोचे गोरकारा कितें जालें आयज सारकोच उमेदीनसो आसा सर्वीस बा मेवली कितें ना मारिना पूण तूं जाणाय फाटीं हांवें एक लॉटरी काडलेली ती वोय तर कितें जालें जाणाय मारिना जी हांवें लॉटरी काडलेली तिचो ड्रॉ जालाय आनीक तिचो पयलो इनाम 5 लाखाचो म्हाका फावो जाला 5 लाख मोच्या गोरकारा हे तूं म्हाका सोच सांगताय तोन्या हांव तुका आर्गां दिता हे सगळें घडोवंक फकत तुजी मोहिमा बाबा मेल्विन बेगीन भायर ये कितें जालें मामी बाबा मेल्विन तूं जाणाय तुजे डॅडीक 5 लाखाची लॉटरी लागल्या खरेंच डॅडी कॉंग्रॅच्युलेशन आतां म्हाका नवे मोचे मेळटले न्हय ओय बाबा हांव तुका नवे मोचे घेवन दितलो आनी इतलेंच न्हय तुजो डॅडी तुका नवे कपडे घेवन दितलो खरेंच मामी वोय बाबा बाय बाबा कितें जालें सगळोच बोबाळ आसून जाणाय वाटसुर्या म्हाका 5 लाखाची लॉटरी लागल्या खरेंच हें सोत वोय वाटसुर्या हें जावन आसा सोत जाणाय मारिना ज्या दिसाक आमी ह्या वाटसुर्याक आसरो दिलोलो तेच दिसाक हांवें ती लॉटरी काडलेली आनी तूं जाणाय मारिना जेन्ना तांचो बाबा जल्मलो तेच वेळार ते लॉटरीचो निकाल आयलो तांचो भुरगो जावन आसा आमकां आमच्या जिवितांत
जेजूचो रूपकार रूपकार रूपकार